एक जाऊन जमलाव आम्ही घरा देवाच्या, पुंडो वाईन रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या, भक्तीन उर्बेन आयल्याव आम्ही जेवणा सोम्याच्या, सोम्याची जुतय एक कोट्या बांधान मोगाच्या, सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सगळ्यांचे पवित्र देता समाधान, सोम्याचे मरण जीविता कारण जीवन पण भवशा किरण. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज पास्कांच्या काळाचो 4थो आयतार एप्रिलाची 25 तारीख. आयचो आयतार देव आपोवण्याचो आयतार जावन आसा. आमी आज विशेष मापान देव आपोवण्या खातीर मागया. हें मिसाचें बलिदान हांव भेटोवन दितां. ज्या कोणाक कोवीड कारणा निमती मिसा कोसोंक जायना, भलायके निमती मिसा कोसोंक जायना, हांतुरणार आसात, पिडेंत आसात, तांच्या भलायके खातीर आनी तांकांय सोम्याक आयकूंक अवकाश मेळच्या खातीर आनी युकरिस्ताच्या ह्या बलिदानांत वांटो घेवचें भाग मेळच्या खातीर हें युकरिस्ती बलिदान हांव तुमच्या खातीर भेटयतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवी आसूं, तुमचे सवी आसूं. देव मोग जावन आसा आनी तसो मोग जेजू क्रिस्त मरिफात आमकां तो दिवन आसा. जेजूचें मिसांव बळवून करूंक जेजूनो धर्मदुतांक विंसलें. धर्मदुतांनी स्वार्थ परगट करना ह्या स्वार्थेंत सोम्याच्या मिसांवा खातीर सबारांक मागलें. विशेष आपोवणें जावन आसा तें देव आपोवणें. देवा खातीरच आपणाचें जिवीत, देवाच्या मिसांवा खातीरच आपणाकच समर्पण दिवचें तशेलें. आयच्या दिसा देव आपोवण्या पाळो दिलेल्या सर्वां खातीर आमी मागता आसतना सेमिनरींत रिलिजियस बेसांक कॉन्वेंटान शिक्षा, तशेंच आनीकय आमकां देव आपोवणें मेळच्या खातीर आनी अशें सुवार्थेचें मिसांव मुंदरून वेच्या खातीर आमी आज मागया. आमकां ल्हानतावन आज पर्यंत एका न्हय एका रितीनी साक्रामेंताच्या वाटेन चलयल्या त्या सर्व मोणयारां खातीर आमी विशेष मापान मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान पवित्रपणी भेटोवच्या खातीर आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया आनी बळवून देवाचो मोग आमचो करून घेवया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत भाग्यवान सदां सावकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं
आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावू. आमेन. Sumia takutkan, Sumia takutkan, Krista takutkan, Krista takutkan, Sumia takutkan. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, सगी आणि शांती त्याच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवा सगीच्या राज्या सपद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोरवे भावापासून आम्ही तुका वाखणता. सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुमिया देवा, देवाचे शेडे तूं संसाराचे पाप काढताय आमची ताकद. तूं बापाच्या उजवाक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, तुजे आज्ञे प्रमाणे आमच्या बऱ्या गोवळ्यान आप कुशीन शिळयां पासत आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ह्या व्हडा मोगा खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी संवसाराच्या समीस मनशांक त्या एकल्याच गोवळ्याचो मोग ओळखून ताच्या हिंडांत भितर सरूंक करपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमिया तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र पिजेकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पेद्रो पवित्र आत्म्यान भरून तांकां सांगी लागलो, लोकाच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मलगड्यानो, एक थोंट्यातय आमी एक दयळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जडती करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सदनां करतात. तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायेलाच्या सगळे परजेक इतलें आमी कळीत करता. तुमी खुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवन केल्ल्या नजरेतेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन
हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकारना म्हूण खान उडयलेलो फातर तो, पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सडवण मेळोवंक साध्य ना, कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचें उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सर्वेस्वराक धीन वासुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. मनशांचेर विश्वास दवरलेले प्रास देवाचो असरो सोदलेले कितल्याकी बरें. रायांचेर विश्वास दवरलेल्या प्रास देवाचो असरो सोदलेले कितल्याकी बरें. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सडवणदर जालोय, देखून हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्वरा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. आपलें सर्वेस्वराचें काम हें पळोवन आमी तटक जातांव. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सदैव सर्वेस्वराचे नांवी येता तो. सर्वेस्वराक निवासांतावन आमी तुमकां आशिर्वादितांव. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सडवणदार जालोय, देखून हांव तुका अर्गां दितां सर्वेस्वरा. सर्वेस्वराक धीन वासुया, कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सांजुवांच्या पयल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यानो, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजायकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना. मोगाच्यानो, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतलें जाल्ल्यान आमी ताची सारकी जातलें म्हूण जाणाव. देवाचे उतर हें, देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्वराक जय जय. हांवच बरो गवळी म्हणटा सोमी. हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखतां आनी तेय म्हाका वळखतात. सर्वेस्वराक जय जय. सर्वेस्वर तुमचे सवी आसूं, तुमचे सवी आसूं. जुआव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तवळो जेजू म्हणा लागलो, हांव बरो गवळी बकऱ्यां बसत आपलो जीव दिता. पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय, आनी बकरी ताचे स्वंत न्हय देखून सुणे वागट येता तें पळयतच तो बकऱ्यांक सोडता आनी पळोवन धांवता. सुणे वागट बकऱ्यांक धरून दुस्वाटायता. कामाक रावलोलो पळटा, कित्याक तो सांबाळसो मनीस. बकऱ्यांची ताका चिंता ना. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, तसो हांव म्हज्या बकऱ्यांक वळखतां आनी म्हजे बकरे म्हाका वळखतात. म्हज्या बकऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव सोदितां. ह्या हिंडांत नातल्ले हेर बकरी म्हाका आसात, तांकांय हांवें लागीं हाडिजे. ती म्हजो ताळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गवळी. म्हजो बाप म्हजो मोग करता, कित्याक म्हजो जीव परत्यान जोडच्या खातीर हांव तो ओपोवन दितां.
कोणी म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना, म्हजे स्वंत कुशेन तो हांव दितां. तो दिवंकू आनी तो परत्यान फाटीं घेवंकी म्हाका अधिकार आसा. अशें कर म्हूण म्हज्या बापानूच म्हाका ताकीद दिल्या. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखणी तुका क्रिस्ता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गां तुका स्वामी जेजू. जेजू क्रिस्त तेई मोगाच्या भावा भयणीनो, आज देव आपोवण्याचो आयतार जावन आसा. देवाचें आपोवणें एक विशेष आपोवणें. ताच्या सुवार्थेचें मिसांव मुंदरून व्हरूंक, ताच्या सेवेचें मिसांव मुंदरून व्हरूंक आनी ताचे साक्रामेंत लोकांक दिवंक. ह्या आपोवण्यांत विविध नमणेचे आपोवणें आसा. तुमी पळयतात, हांव एक याजक जावन म्हाका मेळ्ळेलें आपोवणें, दियकोन जावन मेळचें एक आपोवणें, जोंबरो याजकान केल्ल्यो थोड्यो त्यो विशयी एक दियकोन करूंक शकना. मिसाचें बलिदान भेटोवंक ह्या कुमसार आयकूंक ताका जायना, पूण ताणें बावतिज्म दिवंक आनी पिडेस्ताची भेट करून कुमगार व्हरूंक अशें थोड्यो जबाबदारी ताणें करूंक जातात. परगांवांनी आमी पळयता काजारी जाल्ले साबार दादले परमानेंट डिकन जावन सेवा दिते आसात. कित्याक त्या गांवांनी याजकांचो अभाव आसा आनी त्या पिरगजेनी चड दियकोन थंयच्या परिगतेक लागून गवळीक वावराक लागून अशें पवित्र सभेन परवानगी दिल्या. आनी थोडे फावटी आमी पळयता ह्या इगर्ज मतेंत रिलिजियस आसात, तांकां एक मिसांव आसा, तांकां विशेष देणें देवान दिलां आनी एक विशेष कारणा खातीर तें मिसांव तांकां देवान फावो केलां. विविध मेळ आसात, पूण आमी सक्कड करची एकाच सोम्याची सेवा. जावं पुरो तुमी पळयतात जेजुवीत मेळ, कार्मेलीत मेळ, कपोजीन मेळ, डॉमिनिकन मेळ, पालोटायन मेळ, या रिडम्टरिस्ट मेळ, विविध मेळाचे याजक. आनी त्या त्या मेळांत तांकां दिश्ठाव आसता सोमयाच्या ह्या उतरांचेर वंदवून. आनी एक तांचो संस्थापक या स्थापक ताजें एक विजन ह्या दिश्ठाव ताजो आसा. ते पवित्र सभे सांगाता मेळोवन ते मेळ तांचे मिसांव मुंदरून व्हरतात. तर मोगाचो भाव भयणीनो, आयच्या दिसांनी आमी कितें पळयता, आमकां कितें म्हणटात DSCचे याजक हे गवळी सांगाता वावर करचे, ताचें गवळीक मिसांव एका DSCन करूंक मागलेले याजक. आनी हर एक याजक गवळेच्या त्या गवळीक वावरांत तो मजत दिता. गवळीक वावरांत तावन ह्या गवळे तावन पयस रावोंक एका याजकाक साधना. जर तर तो पयस रावता जाल्यार तो गवळ्याच्या हाताखाल ना, म्हणजे सुमयाच्या हाताखाल ना. त्या खातीर आमी पळयता रिलिजियस भाव भावडांक तांचे मुखेली आसात, तांकां प्रोविन्शियल म्हणटात, ह्या प्रोविन्शियल सुपिरियर म्हणटात. कोणी इंडिपेंडंट जावन काम करूंक ह्या इंडिपेंडंट जावंक ना, कित्याक तांकां एक मिसांव तें देवान दिल्लें तांच्या गवळ्या द्वारी या तांच्या प्रोविन्शियला द्वारी. आनी आमचो मुखेली पवित्र सभेचो पापा साहेब आनी श्रेश्ठ मुखेली जेजू ताचे मिसांव आमी मुंदरून व्हरूंक आसा. देव आपोवणी खंय तावन येतात. मोगाचो भाव भयणीनो, आज देव आपोवण्याचें मूळ खंय, थळ खंय, तें बारी गरजेचें. अस तुमी म्हणून पुरो फादर फ्रँकलीन ह्या माज्जेनी दिसता, युट्यूबांनी तो प्रसंग दिते आसा. मूळ कोण? खंडिती मूळ फादर फ्रँकलीन न्हय, मूळ जावन आसा कुटुंब, म्हजी आवय बापय. आनी हर एका रिलिजियसाची, हर एका याजकाची आवय बापय
ती कोण ती लाईक पवित्र सभेची भावार्थी पळया. आज सबार पावटी आमचे थंय एक प्रॉब्लेम आसा. आमी ह्या सकांक ह्या रिलिजियसांक कितें एक सपरेट म्हूण पळयता. आमी एक कुटुंबाचे सांदे जावन आसा. आनी तशेंच थोड्यांनी चिंतचे आसा ह्या जागाचें जिवीत दुसऱ्यांच म्हणजे एक डिफरंट आनी लायक म्हूण आसा डिफरंट. वय जिवीत डिफरन्स पूण भावार्थ एकच. फात्योंचे जेजूक एकच. मागणें जिवीत एकच. थोड्या फावटी हांव पळयतां लायक थंय आसलो भावार्थ. म्हज्या बाबा मांय थंय आसलो तो भावार्थ. तांच्या भावार्थाचे तांच्या काजारी जिवीत लग्न साक्रामेंत तांचे सकाळी संजेचे मागणें तांकां पवित्र सभेत आसलो मोग सांग पुरो देवान तें देव आपोवणें म्हज्या काळजान तांच्या द्वारे घाला. तर आज खंय बरीं कुटुंबां आसात बरी पवित्र सभा थंय बळवंत जावन आसता. सबार फावटी गवळ्यांनी सांगचें आसा. लोक कितें करता हे वर्गा वर्गी जातना गवळे लागीं येतात. आमकां तो ह्या जाक नाका हो ह्या जाक नाका. आनी थोडे फावटी तांणी सांगचें आसा कित्याक. आनी थोडे गवळी म्हजे कडेन उलयतना सांगताले कित्याक लोक येवन तशें सांगता. आमी आमकांच एसेस करून पळयचें. आमचें जिवीत आमी पळयचें. मगो भाव भयणीनो आमचें जिवीत क्रिस्ता सारकें आसा जें लोकांनी पळोवंक आसा तें क्रिस्ता सारकें आसचें म्हणून. त्या खातीर आज कितें गरजेचें एका देव आपोवण्यांत देवाचो हात थंय गरजेचो. आमचे तालेंत न्ही आमचें शिकप न्ही बगार देवाचो हात. देवाचो हात म्हळ्यार कितें मागणें जिवीत थंय आसा जंय आनी देवाच्या उतरांतय मोग आसा जंय पवित्र सभेतय मोग आसा जंय आनी जेजून केल्लीं तीं कामां कितें ती समजोवन ताची खात्री ताचे थंय आसा जंय. सबार फावटी आमी म्हणटा ह्या मोबायलान ते कॉल डायवर्ट म्हणून आसा. हें कॉल डायवर्ट जावंक नजो. हांव चिंता कॉल डायवर्ट जाता आसतना लोक आमकां पळयता आनी लोक असलें सकड सांगता तो नाका हो नाका म्हाका न्हय तो जाय हो जाय म्हणून. म्हणजे आमचे थंय मनुश्य सैमाचे अस्कतकायी ती आमी आमचे थंय डॉमिनेट करूंक सोडूंक नजो. मगच्या भावा भयणीनो आज विशेष मापान पवित्र सभा देव आपोवण्या खातीर मागूंक आमकां आपोवणें दिता. आज आमी हरगल्यानी आमच्या ह्या जागां खातीर मागोवंक आसा. रिलिजियसा खातीर मागोवंक आसा. देव आपोवण्या खातीर मागोवंक आसा. आज कशें वरवेसो अभाव आसा गी. कशें पयशांचे अडचणी आसात गी. कशें कामान समस्या आसात गी. पवित्र सभेंत देव आपोवणेचो अभाव आसा अडचण आसा. आज देव आपोवणी कित्याक सबार फावटी आमी पळयता सबार DSCनी ह्या जाक नांत वावर करूंक रिलिजियस नांत. हांव सबार कडेन रितीर दितना म्हाका सांगचें आसा रिलिजियस मेळाची तांची देव आपोवणी आमच्या पिरगजेक वेतात देव आपोवणी विसारना आनी ती म्हणटात हांव न्हू आमकां देव आपोवणी नांत. थोडे DSCनी 12-15 ह्या जाक वर्सान वर्स मागचे ह्या त्या DSCच्या सेवे खातीर आतां एक या दोग आमच्याच शिवमोगा DSCंत 3 वर्सां उपरांत केवल एक तेग ह्या जाक आमकां मेळ्ळे आनी सबार वर्सां आमकां ह्या जाक नांत. कित्याक मगो भाव भयणीनो आज हांव चिंता आमच्या कुटुंबांत एक कुटुंबाचो संको उणो आसा. आदी 10-12 जाणां आसल्यार तातूंत सुमार जाणां देव आपोवण्याक पाळो दितेली आनी देवाच्या ताळ्याक ती उलो दिवन देवा सरशी देवा सांगाता ती समकतली. आनी आयच्या दिसा आनी एक प्रभाव आमच्या कुटुंबांचेर आसा अंतरजाळाचो प्रभाव जो पुरो सामाजीक माध्यम या सोशल नेटवर्क म्हणटा आमी ताजो एक प्रभाव. आज आमचे थंय कितें ह्या संवसारांत आमी कितें अचीव करीचे तेंच पळयता शिवाय सर्गीच्या राजाक आमी लोकांक कशें तयार करीचे आनी लांतावन आमच्या कुटुंबांत पयलें मागणें आसलें एकल्याक म्हणून देव आपोवण्याक सुम्या आपोवन व्हरो. वय मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या दिसा पवित्र सभा विशेष मापान आमकां आपोवणें दिता. आमच्या विनवणीच्या मागण्यांत आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत आमच्या वैयक्तीक मागण्यांत आमी हर एक दीस एक तेर्स देव आपोवण्या खातीर भेटयचय. देव आपोवणें मेळ्ळेल्यांनी तिरासणेन रावोवंकू तुमी मागजय.
आज कितलींशीं जाणां याजक रिलिजियस जाल्या उपरांत देवातावन पयस गेल्लीं आसात. एक पटी ओर्द मेळटना रिलिजियस सांगोवण्यो करतना थंय आमकां दृढता स्थिरता मेळटा म्हणलो अर्थ न्ही. आमची दृढता स्थिरता सदांच करची आमच्या मागण्यांचेर, देवाच्या उतराचेर आनी पवित्र सभेन आमकां दिवचे शिकोवणेचेर, क्रिस्ताचेर वंदवन आसा. त्या खातीर ही आमचें जिवीत निरंतर जिये जाय, आमकां बोळ जाय जाय आनी आमी सुमया सांगाता समक जाय. वय ती मागणी आनी ते आमी करची बसोवडी आमकां मजत दिता. पूण सबार पोटी संवसाराच्यो वडण्यो, संवसाराच्यो राटवळ्यो आमकां आपोवण्यांतून पयस व्हरतात. थंय मगच्यो भाव भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत खंयच्या याजकाकी रिलिजियसाकी देवाच्या आपोवण्यांतून पयस व्हरचे बरी पळोवंक नजो आनी आमी ताका प्रेरण कारण प्रचोदन जावंक नजो. कित्याक सबार फावटी अशें घडटा. त्या खातीर आज आमी बरो गवळी जेजू आमच्या खातीर आसा. बरो गवळी आज आमकां कितें सांगता ताच्या वाचपांत, थवळ जेजू म्हणूंक लागलो, हांव बरो गवळी. बरो गवळी बोकऱ्यां पासत आपलो जीव दिता. फळे बरो गवळी म्हळ्यार एक देवान आपयलोलो, देवाच्या मिसावा खातीर विंसून काडलोलो, तो आपणाचो जीव दिता. म्हळ्यार अर्थ कितें, तो आपणाचें जिवीत त्या लोकां खातीर झरयता. म्हाका कळीत आसा ल्हानतावन म्हाका प्रेरण जाल्ले सबार याजकां, रिलिजियसां, सेमिनरिस्ट आनी तातूंय आयच्या दिसांनी कॅरिझमॅटीक पंगडांत अशे, विनवणेच्या पंगडांत अशे भाव भयण्यो, थंय एक आपोवणें. मगच्यो भाव भयणीनो, बरो गवळी जीव दिता. जीव दिता म्हणल्यार अर्थ कितें, एक जावंक पुरो आपणाक कसो तो बली दिता. बली दिता कित्याक ताका आसची ती खात्री, ताका आसचें तें कन्विक्शन. दुसरें आपणाच्या संवसारीक कामा मदें सर्गींचें काम, देवाचें काम पयलें म्हूण चिंतून तो त्या खातीर आपणाक कसो झरयता आनी आपणाचें जिवीत समर्पिता. पूण जो कोण कामाक रावला तो गवळी न्हय आनी बोकरे ताचे स्वंत न्हय देखून सुणे वागट येता तें पळयतच तो बोकऱ्यांक सोडता आनी पळोवन धांवता. म्हणजे अर्थ कितें, जर तर हांव एका फिरगजींत आसा, हो लोक म्हजो न्हय म्हूण हांवें एक 100 वर्सां चिंतीन जाल्यार हांव हांगा सांगलेल्या बरी, हांव कामाक रावल्ल्या व्यक्ती बरी. त्या खातीर आपोवणें एक काम न्हय, आपोवणें एक मिसांव, तें देवाचें बेसांव. त्या खातीर हांवें चिंतूंक नजो, म्हाका आनी म्हज्या लोकांक कितेंच कनेक्शन ना. म्हाका आनी म्हज्या लोकांक कनेक्शन आसा, कित्याक हांवें लोकांचो मोग करूंक आसा. हांव कामाक रावल्लो जाल्यार कितें करता, हांव सुणे वागट येता तें पळयतच तो बोकऱ्यांक सोडता आनी पळोवन धांवता. तो लोकां सांगाता रावना, लोकां सांगाता समकना, लोकांचे ग्राणे आयकना, लोकांचे मोग करना. सुणे वागट बोकऱ्यांक धरून दुस्वाटायता. कितलींशीं कुटुंबां आज आमच्या पवित्र सभेंतून पयस वचूंक आमी कारण जाल्या. कथोलीक भावार्था तावन तांकां मागण्या पंगडाक आमी आदार दिनासतना तांचे थंय आसले धेणे आमी तें उर्जीत करूंक या रेकॉग्नायज करूंक आमी चुकल्या वेळार लोक कथोलीक सभेत सोडून गेला. जो पुरो कोणाक एक विशेष देणें दिसतना आमी तांकां टिका करची न्हय, भगार तांकां आमी जेजू क्रिस्ताच्या त्या खऱ्या वाटेन चलोवंक जबाबदारी पवित्र सभा आमकां दिता. कित्याक तो सांबाळसो मनीस, ताका चिंता ना. मगच्यो भाव भयणीनो, पळय जेजू आमकांय सांगता, आमी सांबाळाचे मनीस न्हय, हांगा सांबाळ मेळटा म्हणून आमी काम करिना आनी बोकऱ्यांची ताका चिंता ना, म्हळ्यार ताच्या परजेची ताका चिंता ना. सबार जाणांनी सांगचें आयकतना बोरेंक आमी आयकता. ह्या मिसावांत आमी आसतना, सुवार्थेच्या मिसावांत आसतना आमचे याजक आमचो मोग करनात, आमचे रिलिजियस आमचो मोग करनात. एका रितीन आमचें जिवीत यांत्रीक जावंक पावलांगी. वय सबार पोटी सबार कडेन हांवें सांगलें आयकलां, म्हाका हांगा कांय काम ना, म्हाका ह्या रिलिजियस बेसांत बेश्टें घालां, खंयचोय पोजिशन दिवना. न्ही जावन हांव आनी तुमी खंयच्याय पोजिशना खातीर ह्या संवसारांत नाव. आमचें पोजिशन एकच क्रिस्ता खातीर आमी आसा. पयल्यान पयलें खंयचें रिलिजियस खंयचें याजकाचें मिसांव जावन आसा, मागणें करचें. आज लोकांनी एक पळय जाय, आमचें जिवीत हांव मागण्याचो याजक गी. तो बांदता, तो बरोय बारी शिकला, ताका तकली आसा, तें पुरो सेकंडरी. पयल्यान पयलें म्हजें जिवीत
तो मागण्याचो व्यक्ती, तो आमकां कुमसारांक मेळटा, तो आमी ऑफिसाक येतना आमचें ग्राणें आयकता, आमकां तो वेळ दिता. सबार पोटी आमी सांगता वेळ ना. जावं पुरो आमी इस्कॉलाच्या या आनी कसल्या तांत्रीक कामाच्या संवसारांत मेतेर जाले हांव मनुश्य संबंध आमचो उणो जाला गे म्हणल्यार बरी भोगता. आनी त्या खातीर कोण ना आज आमकां असलें अनुभव करूंक मेळटा. आज हांव चिंतता देवापोवणें म्हणटना आमी केवल एक देवापोवण्या खातीर मागचें मात्र न्ही. हे देवापोवणेचो दीस वोकेशन संडे इज ए सेल्फ एसेसमेंट संडे. आज हांवें एक ह्या जाग जावन फ्रँकलीन तूं 22 वर्सांचो ह्या जाग जावन तूं कसो जियेते आसाय. हांवें चिंती जाय म्हजें जिवीत, हांवें परिवर्तन करी जाय म्हजें जिवीत. हांव चिंतता त्या खातीर आज आमच्या जिविताकी आनी ह्या देव आपोवण्या खातीर मागोवंक की पवित्र सभा आमकां उलो दिता. त्या खातीर जेजू सांगता हांव बरो गोवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता, तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. पळया आज आमच्या लोकां सांगता आमचो बांद गट आसा जाल्यार आमच्या बापा सांगता बांद गट आसा जाय, जेजू सांगता बांद गट आसा जाय आनी तवळ लोकां सांगता बांद गट जातलो. त्या खातीर आमी वन वे मात्र न्ही, केवळ लोकां सांगता. थोडी आसात लोकां सांगता मात्र म्हणटात, मागणें ना, तांकां साक्रामेंत नाकात आनी सबारपोटी चिंतात आपूण एक सोशियल वर्कर म्हणून. खंडिती एक याजक आनी रिलिजियस सोशियल वर्कर न्ही. तसले वावर करतात करा, पूण आमी सोशियल वर्कर न्ही. आमी स्पिरिच्युअल मेंटर्स या एनिमेटर्स, म्हळ्यार आत्मीक रितीनी लोकांक मुंदरून व्हरचें. आनी ह्या आत्मीक रितीनी मुंदरून व्हरतना विविध कितें आमी वावर करूंक आसा तो आमी करचो, पूण आमचें मूळ जेजू आत्मीकता आमी विसरूंक ना. तसो हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आनी म्हजे बोकरे म्हाका वळखतात. हेर बोकरी म्हाका आसात म्हळ्यार कोण? आज म्हजे मिसांव एक फिरगजींत आसून आसली एक 160 कुटुंबांती मात्र न्ही. एक फिरगज म्हणटना त्या गांवच्या सकणाचो विगार हांव जावन आसा. हांव ह्या करेजमा उपरांत पास्कांच्या काळार घर बेजार करूंक वेता आसतना आनी सबारपोवटी बेजार करूंक येतना आशार पाशार जातना थंय थोडी अक्रिस्तांव भाव भोवडां आसतात. ती म्हाका आपोवणें दितात, आमच्या घरा येवन आशिर्वाद दिवयेत गी खंडिती. आनी सबारपोवटी आमच्या इगर्जेक हांव ह्या इगर्जेक आयले उपरांत हांव पळयता आसा सबार क्रिस्तांव भाव भोवडां म्हजे कडेन उलोवंक येतात, मागणें करूंक येतात. सबारपोवटी तांकां एक आशा आशिर्वाद जाय, बेसांव जाय. तांच्या घरा पयल्यार हांव येता, म्हाका कितेंच अडकळ ना. कित्याक म्हजें मिसांव देवान दिल्लें तें सार्वत्रीक सर्वां खातीर. जावं पुरो केवल इगर्जे भितर बसून आसतना ह्या बंदेसाळेंत आसलेल्याची सेवा करची. थोडे फावटी त्या मिसांवांक की ह्या दुसऱ्या नमण्यांनी आमकां कळीत आसा, म्हजे मित्र आसा तांच्या द्वारे करूं म्हाका अवकाश मेळटा. कित्याक हांव सांगता की म्हळ्यार आमी दुसरे बोकरे म्हाका आसात म्हण जेजू सांगता तांकांय हांवें लागीं हाडिजे, थंय म्हजो तळो आयकतले आनी अशें एकच हिंड जातलो आनी एक गोवळी. सबारपोवटी आमी हांगा चिंता आमच्या विशयांतच आमकां उणेंपण भोगता. खंडिती भोगचें न्ही. जर तर आमी मागण्यांत बळवंत आसाव, देवाच्या उतरांत बळवंत आसाव, तुमी गेल्ल्या जाग्यार देव तुमकां जैत दिता. तुमी कितेंच एक ल्हान व्यक्ती न्ही, बगार पवित्र आत्मेचे सक्तेन भरलेले व्यक्ती, ते पयल्यान पयलीं आमी रेकॉग्नायज करी जाय. म्हजो बाप म्हजो मोग करता, कित्याक म्हजो जीव परत्यान जोडच्या खातीर हांव तो ओपून दिता. म्हजे कडचो बलात्कारान तो काडिना, म्हजे स्वंत कुशेन तो हांव दिता. तो दिवंक आनी तो परत्यान फाटी घेवंकय म्हाका अधिकार आसा. अशें कर म्हूण म्हज्या बापानच म्हाका ताकीद दिल्या. जेजू कितें सांगता आमकां, बापान कितें ताकीद दिल्या तें हांव करतां. आज म्हाका हांव म्हजे दितल्याक ना, जेजून कितें ताकीद दिल्या पवित्र सभेच्या मिसांवां द्वारी, पवित्र सभेचे शिकोवणे द्वारी तें मिसांव हांवें तुमी करूंक आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळोवचें जाल्यार पेद्रू आमकां सांगता 4थो आवाजवर ओळ 12, तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण उडयलोलो फातर तो आतां कोरोसला मुल्या फातर. ताच्या भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोवंक साध्य ना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकतात असलें दुसरें नांव अख्खे संवसारान देवान मनशाक दिल्लें ना. आमकां एकच नांव, तें नांव जावन आसा जेजू.
आज आमचे सगळे मिसांव त्या जेजूच्या नांवान चलचे जावन आसा. कोणाच्याय वैयक्तीक व्यक्तीच्या नांवान न्हय, सगळें पवित्र सभा. त्या खातीर जेजूच्या नांवान आमी हे मिसांव करता आसतना आयच्या दिसा विशेष मापान आमी मागया. देवाक वळखून आमी जियोंक सांजुआव आपल्या पयल्या पत्रांत वाचप आमकां दुसऱ्या वाचपांत आपोवणें दिता. देवाक प्रत्यक्ष आमी पळयता जेजू द्वारी, ह्या सक्रामेंता द्वारी, आनी ताचो मोग अनुभव जोडटा. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसा तुमी जर ह्या जाग्या खातीर मागता आसतना म्हजे खातीर विशेष बापान मागा. सुवार्थेचे मिसांव हातीक घेवन मुंदरून व्हरूंक ताणें म्हाका सकत दिल्या ह्या वखदा सर संवसारांतल्या आमच्या गोवळ्या खातीर, आमच्या पापा साहेबा खातीर, कार्दिनालां खातीर, महाधर्माध्यक्षा खातीर, धर्माध्यक्षा खातीर, आदारी धर्माध्यक्षा खातीर, ह्या जागा खातीर, प्रोविन्शियल सुपिरियर जनरलां खातीर, तशेंच दियोकुना खातीर, सेमिनरीन शिक्षा सेमिनरिस्टां खातीर आनीकय देव आपोवणी आमकां मेळोवन दिता. थंय तुमची भुरगीं देव आपोवण्याक, तुमची युवा जाणां देव आपोवण्याक येता म्हळ्यार पाटी तांकां तुमी सोरोंक सोडिनाकाता. तांकां प्रेरण दिया, कॉन्टॅक्ट करा तुमच्या विगारांक. या तुमकां कोण मोगाचो याद आसा ताचे द्वारी तुमी गोवळ्या लागीं ते तुमकां गोवळ्या लागीं पावयतले. मोगाच्या युवा जाणांनो, आयच्या दिसा विशेष बापान देव तुमकां आपोवणें दिता. हें आपोवणें खंयच्या प्रायेरी येवंक साद आसा. तूं वावर करतना, तूं ल्हान आसतना, कॉलेजीन शिकतना, या तूं ह्या संवसारांत खंयच्याय एका बऱ्या कामार आसतना, पूण त्या आपोवण्याक नाकार नाका. आनी देवाक तुकाच समर्पूंक एक अवकाश देव दितना तें आपोवणें तुजे भितर तुका प्रेरण दिता, एक ओडणी दिता, एक आशा दिता. आनी ती आशा पवित्रत्मेची आशा म्हूण समजून मार्गदर्शन जोडून जेजूचो पाटलाव तूं कर. आपोवणें हांवें म्हळें रिलिजियस बेसांक, रिलिजियस वावराक ह्या जाग जावन, पूण आपोवणें आसा कॅरिझमॅटीक पंगडांत विनवणेच्या मागण्याक. आपोवणें आसा DSCCच्या संचालनांनी वावर करूंक. आपोवणें आसा पिरगज गोवळीक मंडळी, ह्या अर्थीक मंडळी, ह्या कथोलीक सभा, ह्या ICYM, YCS, मोरियाल सोडेलिटी, विन्सेंट दे पावलो, ही विविध नमणेची आपोवणी आसात. ह्या आपोवण्यांती आमी क्रियाळ जावया. पवित्र सभा आमी बांदया. क्रिस्त खातीर आमी जियेवया. क्रिस्त आमच्या खातीर जियेलो. एक दीस ताच्या सांगाता त्या सस्नाच्या सुखाक आमी पळण करया आनी तो क्रिस्त खंडिती आमकां आशिर्वादीत करतलो. तर एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा, तुका अर्गा होगळापणी वाकाणणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. ह्या देव आपोवणेच्या आयतारा सगळे पवित्र सभेचे तुजे आशिर्वाद तूं घाल. आनी विशेष मापान तूं तुजी पवित्र सभा चलयता आसतना बऱ्या गोवळ्या आमचें उणेंपण भोगसून तूं आमकां ही सेवा मुंदरून व्हरूंक कृपा तूं दी. ज्या DSCCनी गोवळी नान त्या DSCCक बऱ्यो गोवळी तूं फावो कर. त्या कॉंग्रिगेशनांनी तशेंच ज्या DSCCनी आजा कुणे आसात देव आपोवणी तूं फावो कर. आयच्या ह्या मिसाच्या विशेष बलिदानाद्वारी आनी ह्या सुवार्थेद्वारी हर एकल्याच्या काळजान तुजें आशिर्वाद बेसांव पेखोवन देव नेवूं दी म्हूण मागता. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी करुया. एकाच देवाक सतमानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी प्रितुमेचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार, आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता, देवाचो एकलो पूत तो, सर काळा आदी बापा तावन सल्मला, देवा तावन दिव उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसल्लो करो देव, तो देवा तावन सल्मला ताका रोसूंक ना, बापाच्या सुसैंबाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमच्या सोडवण्या पासत सरगार तावन तो देवलो, आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोन्स पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो, ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवन जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला.
जिवेंशेनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता ताव निपसला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय सामसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापिल्ल्या सभेक सतमानता. पातकांच्या बोगसाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावार्थ्यांची प्रार्थना. मोगाळ भाव भयणीनो, देव अपोणेचो आयतार आमी आचरण करच्या ह्या वखता आमी मागया आमकां देव अपोवणी देव लाबोवन दी. मात्र न्ही हे देव अपोवणे द्वरी सगळ्या पवित्र सभेंत तो ताचें काम मुंदारून व्हरूं दी आनी आमच्या वैयक्तीक गरजोय समर्पण जेजूच्या नांवान आमी मागुया. आमचे जावा बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमी मागता आमच्या पापा फ्रांसिसा खातीर सगळी पवित्र सभा सोलोवन व्हरूंक जाय जाल्ले बोळ गटाय तूं तांकां फावो कर. तांच्या हातींकाल वावर करच्या सर गोवळ्यांचेर मणियारांचेर पवित्र सभेचेर आशिर्वाद घालन. पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन ही पवित्र सभा निकी बोळवून जावंक धैर्यान साक्ष जावंक जाय जाल्ली बोळ गटाई आनी तशेंच सर्गींचें देणें तूं फावो कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. देव आपोवणें आमकां फावो केल्ल्या कुटुंबां खातीर मागता. ह्या जाकांची रिलिजसाची आवय बापय जी नानदेवादीन जाल्यात आत्म्याक शांती दी, जिवंत आसात तांकां तूं भलायकी दी. तांच्या काजाराच्या साक्रामेंताच्या त्यागाद्वारी तांणी त्या काजाराची फळां इगर्ज मातेक दिल्यांत. त्या सर कुटुंबादारांचेर तुजें आशिर्वाद देवन येवन दी आनी की चड आनी चड कुटुंबां तुज्या पवित्र आत्म्यान बरोवन तांच्या कुटुंबांत आसलेलीं फळां पवित्र सभेक दिवच्या खातीर प्रेरण तांकां दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. सेवा दिवन रिटायर्ड जाल्ले ह्या पिडेंत अस्वस्थ जावन हांतुळणार आसचे तुज्या आपोवण्याक ताळ्याक पाळो दिल्ल्या ह्या सर्वांचेर दया देवन येवं दी. ह्या आपणाच्याच राजावान पडोवन तांकां मेळ्ळेले मिसांव होगडायलेले ह्या तुजे तावन बेसातावन पयस गेलेले तांचेरय तुजी दया देवन येवं दी. अशें तांकां कितें जाय आनी तुका कितें बरें दिसता तें तूं करूंक शकताय. तुज्या पवित्र तुज्या देण्यान सक्तेन तांकां बरो भलायकेन बोर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. कोरोना संकश्टाद्वारे वळवळच्या लोकां खातीर मागता. ह्या कोरोना पिडीत हांव संवसाराक तूं मुक्त कर. आमच्या सर मुखेल्यांचेर तुजें आशिर्वाद देवन येवं दी. ह्या संवसारांत आसचें उणें पळोवन पातकां सक्कड बुकशी विविध नमणेची पिडेंत वळवळचो लोक, हांतुळणार असो लोक, आस्पत्रांत असो लोक, वेंटिलेटरार आयसीयूंत असो लोक, क्वॉरंटायन जाल्लो लोक, कॅन्सर एड्स तसले मारेकार कर्गांत आहार मारन ब्रेन ट्युमर जावन आसच्या लोकांक तूं सुटका दी. तांचेर आशिर्वाद देवन येवं दी. वळूवळूंक आमकां तूं सोडिनाका. संवसाराची पिडा शिडा हें सक्कड तूं पयस कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बुकेन वळवळच्या लोकां खातीर निराश्रितां, निर्गतिकां, अनाथां, विधव्यो, विधुरां, शेतकारी, कामेली वर्गाच्या लोकांचेर दया दाखय. ह्या दिसांनी कामां नासतना अडचणेंत आसात, रिणांत आसात, कुटुंबाच्या समस्यांत रेवड घालून आसात. जेजू तूं तांकां दया दाखय आनी तुज्या आशिर्वाद ताच्या रियेकलेंचेर देवन येवं दी म्हणून आमचे कडेन वॉट्सॅप, ईमेल, फेसबुकाचेर मागणें विचारलेल्या सर्वांची मागणी आयक म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. युवक युवती खातीर आमी मागया. देव आपोवण्याक तांच्या काळजान देव प्रेरण दिवन दी. उणें पडलेल्या बेळ्या तेस्ट आसा वावरडी थोडेस
ववरेड्या खातीर तुमी मागा आनी सुमी धाडटलो. तर आज ववरेड्यां खातीर आमी मागच्या ह्या वखता देव आपोवण्यांनी देव आमकां बरोवन दी, आमच्या कुटुंबाक बरोवन दी म्हणून, आनी तशेंच देवाच्या प्रेरणान देवाचो पाटलाव करूंक सबार युवा जण मुखार येवन दी म्हूण आमी मागया. बापा आमचें मागणें आयक. गडीभर मावून रावन खासगी त्या सवां खातीर आमी मागया. सर्वेस्परा बापा तूं आमकां आयकताय. आज तुजे समोर आमी दवरलेलीं त्या सवां बेसांवांनी तूं बरो. सगळ्या संवसारांत तुवें दिल्लें मिसांव देव आपोवणें दिवच्या दुवारी तूं मुंदरून व्हरताय. आमच्या कुटुंबां पवित्र कर. आज आमी उसारूंक जावना ती त्या सावांय तूं आशिर्वादीत कर. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गे बापा उंड गोवांसो वायंदाका फळांसो फळांच्या वावरासो कुतांच्या मोगासो ओपन गे बापा मोग काळजांसो सर्वेश्वर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंड गोवांचो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोषण जातलो. ओपन गे बापा उंड गोवांचो वायंदाका फळांसो फळांच्या वावरासो गुर्तांच्या मोगासो ओपन गे बापा मोग काळजांसो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापा मानतात असले जाव म्हूण मागात. हें तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी एक पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्परो मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा सर्वेस्परा आमच्या बापा आमकां सोडवण मेळचे खातीर आमचे पासून मोगान जेजून आपलो जीव दिलो आनी तो परतून घेतलो. ताणें तुका भेटयलेल्या परीत मोगाचें बलिदान आमी तुका नव्यान समर्पिताव आनी तसो मोग आमच्या जिणयेंत निर्फळ जावंक केदींच निर्मी नाका म्हूण मागताव. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूर्ण दी करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हरत्या दाबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ससनाच्या जिविताक जल्मलली. उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची.
हमापातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपसता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या भावा. पूण सगळी तुका जय, पूण सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावे घेता ताका जय. पूण सगळी तुका जय, पूण सगळी तुका जय. बापा कोरोसू तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तीनसर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदेती तावन अस्तम ते पर्यांत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक काश परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान धुयन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, फातकाचे बगसाणें मेळच्याक तुमच्या बसत आनी सुमेज मनशा बसत ते वारावतलें, हे म्हज्या उगडा करात. बावट सो गोट पर गोटूया. या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंभता, तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही पगडता. तुझ्या येण्यात सौम्याचे सुख आम्ही अप्रेता. बापा आमचे सोडून बसत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्ट मरणाचो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार सडण्याचो आमी भुक्तीपणी उगडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी.
तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां कोरो आनी अशें देवाचे माई भोव बगेवन अवकार मरयेच्या तुज्या बगेवन धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुमेश भोगता सांगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापाच्या, फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता, पवित्र सभेच्या सुमेश गोवळ्या आनी मुनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक महिपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक दादोशी जातले हांव म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताजे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटोवन दिताय. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वनन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मौनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पविसा, तुझे रास आमकां येव, तुझी खुशी सगा जाता तशी संवसारां जावं. आमचो तीस पडतो त्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणेन पडोंक दिव नाका, पूण वायटांती आमकां निवार, आमकां निवार, आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार, दये करून हे जिवीत सुस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशे नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सर पातकांत सुटय आनी सर आंगांतली वाटाय. कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमये जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर दे पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिने कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमीन. सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाची शेळी
संसाराचे पाप काढतले आमची काकुता देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकुता देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जिवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून दी. ये म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये म्हण लालेवन मागता ये तूं सम्या परता. तुजे घरी येवन पावला काळजादार उगाडून रावला. तुजे घरी येवन पावला काळजादार उगाडून रावला. रास्तूं करया बिडारा निवास कर म्हज्या घरा निवास कर म्हज्या घरा. हे म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता. ये बेगी ये म्हण लालेवन मागता ये तूं सम्या परता. मोगाचोनो आमी आत्मीक रुपी जेजूको काळजान सेवला. आज आमकां युकरिस्त घेवंक भाग फावना जावंक जाल्यारी पूण आत्मीक रुपी जेजू आमच्या भितर आयला आनी ही आमची आशा ताणें झरी केल्या. जेजू म्हाका मेळ्ळेल्या आपोवण्यांत एक क्रिस्ती भाव भावडा जावन तिरासणेन कश्टां अनवारा मदीं जियोंक कुरपा दी. हे युकरिस्तीक क्रिस्ता म्हाका बोळ घटायतून दी म्हणजे पिडाशिडा तूं गूण कर आनी अशें हर एक दीस हर एक घडी हर एक मिनूट तुका वाकणूंक म्हाका कुरपा दी. अर्गां तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत उतरान भलायकी आनी रक्तान सुडका लाबोवन सर पिडे शिडेत हांव तुमकां सुडका दिवन दी. आमेन. प्रार्थुया. बोदयाळ बापा आमी सदां बऱ्या गोळ्याच्यो शेळयो जावन आनी तुजे कुशे प्रमाणे हेराय मनशांक ताज्या हिणांत हाडूंक आमी येत्रेकताव देखून ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं आमकां इतली संपूर्ण आनी एक कर की मजुरीकारांनी आनी नागोवण्यांनी दीस पटयलेली दुसरी मेंढरे आमची देख घेवन बऱ्या गोळ्याचो ताळो वळखूंक आनी ताज्या हिणांत भितर सरूंक पावतली. तेन्ना एकच हिंड आनी एकच गोवळी आसून आमी सुमेस्त तुका एका ताळ्यान वाकणटेल्या. हो दीस बेगीन पावय म्हूण आमी मागताव
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवे तुमकां सोडवण दिली आनी आपले भुरगीं केली. आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोषान भरू. आमेन. जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां फातकांतली सुटका दिली. ताच्या उदारपणाच्या देण्यान आमार जिविताचें दायज तुमकां मेळ्ळू. आमेन. भावार्थ वरवीं जेजू बराबर पवित्र दानांत तुमी पुनर्जीवन जाल्यात. आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पवित्र जावन जेजू बराबर सरकार ससनाच्या सुखाक तुमी पावू. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवू आनी तुमचे सवे सदां आसूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा. हालेलुया, हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया, हालेलुया. झळून उजवाडमचो फंकून दैरान आमी भरून परगट्या क्रिस्ता शांती पासत वावरून नीती पासत सुजोन संत सगळ्यान राखून जावया साच मोगाक. जिसू तूं आमचो आदार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. तुर्बेंचो आमी आसून जियेशेक सदां घाल. जिसू तूं आमचो आधार, मोगान तूं आमकां सांबाळ. तुर्बेंचो आमी आसून जियेशेक सदां घाल. मुखार पुत्रा सोवे अंकवार मरे आशीर्वाद आमकां. भगवंत कुर्साचे करुवेन निवार आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. दिव्यवाणी